पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर खूब आहात, बरे आसात, वायट आसात, पॉझिटिव्ह आसात, नेगेटिव्ह आसात. पूण आज आमी एका पॉझिटिव्ह विशया वयल्यान सुरवात करतात. तिनूय मानेस्त आसा आमचे बरोबर, आमचे पांडुरंग बाब गांवकर, शोयल बाब आफांसो, लौकीक बाब शिलकार. आनी पॉझिटिव्ह विशय म्हळ्यार एग्रीकल्चर पॉलिसीचो. सरकारान नवीन एग्रीकल्चर पॉलिसी घोशीत केल्या. आमची एक तर जाल्या की आमकां सनसनाटी कितें जालें की आमी सगळे जाण ताजेर आमगे उडी घालतात. आमीय घालतात मिडिया म्हणून, तुमीय घालतात व्ह्युअर्स म्हणून. पण फायनली ज्यो गजाली आमचे कायदे शेप करतात किंवा राज्याच्या प्रायमरी सेक्टरा खातीर म्हत्वाचे अशी एक पॉलिसी जेन्ना येता ताजेर फावो ती चर्चा जायना हाजी खंत म्हाका दिसता आमकां आसा. पण ती ह्या रावंड टेबलाचेर जावची न्ही, ही खंत उरची न्ही म्हणून आज आमी ह्या विशयाची चर्चा करतात. लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही एग्रीकल्चर पॉलिसी कितें आनी हाजे फायदे कितें, लुकसाण कितें आनी हाजी फाटभूंय कितें? पयलीं प्रमाण तुका फाटभूंय सांगता. एग्रीकल्चर पॉलिसी म्हणजे BJPची सरकार येयलें 2012 तेन्ना तेंच्यांनी एग्रीकल्चर पॉलिसी तेंच्या सरकारांतल्यान करपाक घेतली. 2012 काय 13 कितें तेंच्यांनी कमिटी स्थापन केली. चॅरमॅनशीप ऑफ नरेंद्र सावयकर आनी तेंचे दोन्ही असले, एनिमल हजबंड्री आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि एक्सपर्ट, प्रायवेट एक्सपर्ट असले. सो 2014 इलेक्शन जालें लोकसभेचे. नरेंद्र सावयकराक ते थोडी ऑफिसां सोडची पडटा. तेणें ते पदा वयल्यान रेजिग्नेशन ड्राफ्ट रेडी आसलो, पण त्या टायमाचो वेगळो ड्राफ्ट आसलो जो आतां येयला तो न्हू. आनी ताका रेजिग्नेशन दिवचें पडलें. ती कमिटी मुखार अप्रुवलाक पावली ना. तेजे उपरांत ते 5 वर्सां म्हाका दिसता रमेश तवडकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो, ती 5 वर्सां फुडें कांयच जालें ना. मागीर 2017 परत भाजपाची सरकार, पयलीं विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मागीर बाबू कवळेकर आसलो, ती 5 वर्सां कांयच जालें ना. आनी आतां हे 2022 जेन्ना रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाला तेन्ना हे पॉलिसीचो परत काम बरें म्हणजे तालुका लेवलाचेर बी वचून खूब सजेशनां घेवन, पंचायतींतल्यान सजेशनां घेवन, पंचायतीन स्पेशली मिटिंगो घेवन तशी एक कॉम्प्रिहेन्सीव करपाक गेले. आनी आमी पळयलां रवी नायकाचे खुबशे गजालींनी तो केन्ना चडसो इंटरफियर जायना वा ते आमी इतिहासांत फ्री हँड आसता तेजो. तितूंतल्यान ही पॉलिसी आनी ताका नांव अशें दिलां गोवा राज्य अमृतकाल कृशी धोरण म्हणून. आनी हितून सगळ्यो गजाली येयल्या. फक्त एग्रीकल्चर कशें वाडोवपाचें ना, ताका बाकीचे सगळेचे फाटीं लागता. एग्रीकल्चर जमीन कशी प्रोटेक्ट करपाची त्याच्या खातीर कायदो सरकारान हाडलेलोच पयलीं की शेत जमीन जी भात जमीन म्हणून आहा ती कशीच कन्वर्ट करपाक मेळची ना, तेजेर कायदो हाडलेलो. तेजो एका लिंक जाता. शेतकारांक कशें कशें बेनिफीट दिवप, शेतकारांक एज्युकेशन कशें दिवप, शेतकारांक जे त्रास जाता पॉल्युटेड वॉटर कोण सिटीनी चडशे जाता, सिटी जे शेत आसता ताका चडसो प्रॉब्लेम तो फेस करचो पडटा. तशें केल्यार कितें त्रास काडटा, कितें फायन भरची पडपाक शकता, ह्यो सगळ्यो गजाली. इवन क्लायमेट चेंज म्हणजे शेतकाराक जे गजालीचो प्रॉब्लेम जाता ताका उपाय कसो कितें आसपाक जाय, करपाक मेळपाक जाय, आनी आनी शेत वाडोवपाक बेनिफीट जावपी गजाली, ह्यो सगळ्यो गजाली हितून म्हणजे एक सगळ्यांचो विचार कॉम्प्रिहेन्सीव सारकी पॉलिसी तयार जाल्या. पांडुरंग बाब, तुमी कशें पळयता ह्या पॉलिसी कडेन? कारण जनरली आमकां खूब फावटी पॉलिसी अप्रोच दिसना, आतां ह्या बाबतींत दिसला. एक बरी गजाल जाल्या खूब वर्सांनी की एक गोंयचें एक शेतकी धोरण जें आसा, म्हणजे तशें हांणी सांगलें लौकिकान, म्हणजे दिगंबर कामत सरकार आसलो ताच्या पासून सुद्दां काळांतल्यान आमी एग्रीकल्चर पॉलिसी करतले अशें म्हणून लोक सांगत आयले. मागीर BJP गव्हर्मेंट आयलो. BJP गव्हर्मेंटान 10 वर्सां आमकां आयकलें. म्हाका दिसता की हे जे श्रेय जे आसा ते डायरेक्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक आनी CM हांकां वचपाक जाय. कारण स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना तेणी इम्प्लिमेंट करपाक घेतली मोहीम तेन्ना जे अपॉयंट केले स्वयंपूर्ण मित्र आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां होच विशय आशिल्लो की एग्रीकल्चर गांवांनी पुनर्जिवीत करप सगळें कितें आसा जाल्यार म्हणून. पूण तेन्ना अशें लक्षांत येतालें की स्किम्स ना, सरकारी ज्यो सबसिडीज मेळपाक जाय, आनी कितें मेळपाक जाय, फायनान्शियल असिस्टंट मेळपाक जाय, ताका डिले जाता, अश्यो खुबश्यो गजाली आसल्यो. पडीक जमीन हो एक आनी एक वेगळो क्लिश्ट विशय. म्हणजे कितकीशीच गोंयांत जमीन जी आसा शेत जमीन ती पडीक पडलेली आसा आनी ताका कोण लोक परत हे करपाक सोदिना. सो म्हाका दिसता ताका पॉलिसी जाय आशिल्ली की गोंयांत आतां हाज्या फुडें कशा पद्दतीन एग्रीकल्चराक पुनर्जिवीत करप.
म्हाका दिसता प्रमोद हो एक बरो हे घेतलेलो आसा सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान काल 2-3 घोशणाय केल्या त्या भोंवळान की एग्रीकल्चर वेलफेअर बील हाडपाक आहा सोदता न्हू ते कल्याण हे म्हणून आनी तातूंतल्यान तो एग्रीकल्चर वेलफेअर फंड तयार एक करतलो मागीर जमीन विकपाक कन्वर्ट करूंक मेळचें ना एग्रीकल्चर अशा प्रकारे तरतूद करपाची गरज आसा कारण हाच्या पयलीं सरकारान एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळची ना जर एग्रीकल्चरिस्ट कोण जर ना जाल्यार सादारण खंयच्याय मनशाक बाकीच्या मनशाक ती जमीन विकपाक मेळची ना अशा प्रकारची एक ऑर्डर बीन काडलेली आतां तेजें कितें इम्प्लिमेंटेशन चल्लां काय ते विसरले ते खबर ना पूण एक धोरण जाय आशिल्लें गोंयांक शेत जमनीचे संवर्धन जावचें आनी जी पडीक आसा किंवा जे लोक कसयतात तांकां योग्य तो मोबदलो त्यांच्या मालाक बाजारपेठ मेळची हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो म्हाका दिसता धोरणांतल्यान तर इम्प्लिमेंटेशन प्रमोद जावपाक जाय धोरण केलें म्हणून जायना तेजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जायना बरें धोरण आसा पण ताजें इम्प्लिमेंटेशन जायना जावपाक जायना अल्टिमेटली ह्यो ज्यो गजाली आसतात पॉलिसींतल्यो फायनली दे नीड टू ट्रान्सलेट इनटू सर्टन लीगल फ्रेमवर्क because without that legal framework that policy is just a document. Do you think that CM will take steps towards that legal framework because it's a good policy but it needs to translate on ground. Pramod ek zale very interesting that the intent of the government is very clear so they want to take agriculture to a next level in the policy they have touched various segments whether it is infrastructure whether it is financial aid whether it is irrigation so saggale gazali tene in this policy have been including legal framework that is necessary. One interesting element and that is where the legal framework of which you are talking about will come into play is for the first time he is saying that no agricultural land will be allowed to be converted even if the TCP says so. Even if the TCP willingly says that allows this thing, it cannot be, it will have to go through agriculture director. This is a very firm statement saying that we are not going to allow agricultural land to be converted. And this is a very big positive for the state where आमची agricultural land misuse जाल्लें आसा, dwindling to a great extent. सिवेज एग्रीकल्चर जमनी भितर सोडून ती त्या जमनीची वाट लावप आणि मागीर ती वाट लायल्या दाखोवन मागीर ती कन्वर्ट करप आणि थंय बिल्डिंग बांदप हे सुद्धा प्रकार पळयले आमी खूप जाला प्रोजेक्ट्स आयल्या ऑन इन फार्म ह्या पॉलिसी भितर जे पॉल्यूट करतात तांकाय खातीर फायन आसा एंड इफ यू सी इन द रिसंट पास्ट खूबशे प्रोजेक्ट शेतांनी आयल्या सो आय मीन we hope that in this policy will act as a deterrent to stop all this जे रस्त्यार वतना आमकां बेसुमार लँड फिलिंग दिसता लो लाइंग एरिया भितर कंस्ट्रक्शन्स दिसतात and as Pandurang has rightly said that see खूब फावटी आमकां अशी पॉलिसी आसा बऱ्यो पॉलिसी आसा but for lack of implementation they have been relegated to the files they have just been on paper so we only hope that this is translated into action they are put into action and let the farmer avail of all that is mentioned in the policy. Absolutely. हे जाल्ले कोविड जाल्ले उपरांत सीएमान जो कॉन्सेप्ट काडलो स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून आनी तितूंतल्यान तो खुबश्यो ह्यो गजाली आमी स्वयंपूर्ण कशें जावपाक जाय ह्यो गजाली थंय चालीक लावपाक सोदताले ते कोंबडेच्या धंद्या पासून तांतयां तयार करपा पासून भाजये मेरेन सगळे ते करपाक सोदताले ते टायमार जर ही पॉलिसी आशिल्ली इन प्लेस जाल्यार ते तेजे एक्चुली चड सक्सेस जावपाक ते तितले क्लिक जावपाक गेले ना हे पॉलिसीचो सपोर्ट जर ताका त्या टायमार आशिल्लो जाल्यार त्यो गजाली तेजे स्वयंपूर्ण देर आहे दुरुस्त आहे काइंड ऑफ परिस्थिती आहे पण देर आहे दुरुस्त आहे आमी पॉलिसी खातीर म्हणटा पण जी इम्प्लिमेंटेशन ते देर जावपाक जाय ते देर जाले जाल्यार ते पॉलिसीचो फायदो आतां पॉलिसी येतकीर आनी इम्प्लिमेंटेशनाक देर जावपाक जायना आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांचें तर स्वागत करपाकच जाय पॉलिसी खातीर रवी नायक हांचेंय करपाक जाय कित्याक करपाक जाय कारण रवी नायक बाबाक आमी खुबश्या वेगवेगळ्या गजाली खातीर क्रेडीट दितात तांची वेगवेगळी कारकिर्दी आमी याद करतात पण म्हाका दिसता तांणी ही जी पॉलिसी तयार केल्या ती पॉलिसी ही तांची लेगसी जावन उरतली इतली बरी पॉलिसी आहा ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावंकूच जाय बट ही तुमची खरी लेगसी जावन उरतली आनी एक कृषी मंत्री म्हणून जंय फाटले म्हाका दिसता एक 15-16 म्हयने दिसले की हे खातें घेवन रवी बाब करता कितें असो जेन्ना प्रश्न पडिल्लो तेन्ना फायनली सडनली ही केम इट इज लायक दॅट रोहित शर्मा सेंच्युरी दी अदर डे तुका की सडनली रोहित शर्मा वॉज आउट ऑफ फॉर्म सडनली तो ग्राउंडार देंवलो आनी दणादण ताणें सेंच्युरी मारली तशी म्हाका दिसता रवी बाबान सेंच्युरी मारल्या ही पॉलिसी घेवन
सर रवी बाबाक भायर बसोवचो काय भितर घेवचो हय तो आतां पेज सडनली रवी बाब इन फॉर्म आहा आता इन फॉर्म प्लेयराक तुम्ही भायर बसयतले काय भितर बसयतले हो प्रश्न पांडुरंग बाब येतलो सुंदर तरेन सांगलो तुम्ही सो त्याच बरोबर सीएमान दुसरो रिफॉर्म केलो की आपण डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय करतो म्हणून हे कितें अलौकीक आता PWD भितर फाल्यां एक पी वतली दुसरी डब्ल्यू वतली मागीर डी वतली अशें कितें चल्लें हें तेजो हरशी थॉट प्रोसेस चालू आसलो जशें प्रपोजल आसलें आनी ते डिपार्टमेंट प्रपोजल पयलीं लोकांक लागपी डिपार्टमेंट एका एक रोड्स येता एक बिल्डिंग्स एक वॉटर हें सद्या PWD अंडर सारकें आहा तितून एक सिवरेजू जी कनेक्शन आहा तेका तेंच्यांनी कांय वर्सां पयलीं एक कॉर्पोरेशन तयार केलें सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी ताका एक चीफ इंजिनियर लेवलचोच MD म्हणून दिलो आनी तें काम ते वेगळे कॉर्पोरेशन लेवलाचेर पळयता ते डायरेक्ट अंडर PWD येना आतां ही व्हडली जी डिपार्टमेंट रोड्साचें आमी काम पळयलां कितले मोठे म्हणजे कितलो आवाठ आहा तेजो तो बिल्डिंग्स तरी तितलो PWD GSIDC बी जाल्ल्यान बिल्डिंग्साचो बी लोड तितलो कमी जाला पण वॉटर सप्लाय हो सगळ्याच घरांक लागता प्रत्येक मनशाक PWDचें वॉटर कनेक्शन लागता सो तितले मोठे डिपार्टमेंट आहे आनी तितून येदे मोठे डिपार्टमेंट मागीर ते एकेकडे उरता सो तेजें जेन्ना वायफर्केशन जाता वायफर्केशन जाल्या उपरांत तेजें एक काम बरे तरेन करपाक जाता अशें म्हाका दिसता एक बरो मूव की ड्रिंकींग वॉटर सेपरेट केलो जाल्यार तेजेर कंप्लीट फोकस तो PCE एक वयर जो चीफ आहा जो रिस्पॉन्सिबल तो PCA वयर बसलेलो आसता PCE म्हणून जो परत 2-3 तिसरे जेणी एक्सटेंशन घेतलें आतां तो त्या तिगांचो भार पळयता थंयच्यान ते एक वेळ भायर सरतले थंय वेगळो रिस्पॉन्सिबल मनीस मेळटलो आनी तेजो फूल फोकस म्हणजे एके मनशाचेर 3 मोठ्या मोठ्या विभागाची जबाबदारी उरची ना सो एक बरो मूव आहा हो जो बार्देजाक जेन्ना जालें तेन्ना मुख्यमंत्री खूब डिस्टर्ब जाले ताणें इतलें सांगलें की आपूण हाजेर कितें तरी करतलो हें तेन्ना सावन तांचें स्टार्ट जाल्लें जेन्ना बार्देजा भितर जेन्ना गेट सुद्दां उगडपाची नेवी आपोवची पडली WRDचो विशय आशिल्लो पण तो विशय घेवन तांणी एक सांगिल्लें की बाबा हो विशय लोकांक उदका खातीर पातशेर जावचें पडपाक जायना ह्या दृश्टींतल्यान आमी आतां फुडल्या कांय दिसां भितर पावलां उबारतले म्हणून पूण आतां पावलां उबारल्यात ती अशी उबारल्यात की PWDंतल्यान हें वेगळें खातें तयार केलां आतां पांडुरंग हाजे फायदे कितें आनी तोटे कितें दुसरी गजाल इज दीस CM's नो कॉन्फिडन्स ऑन हिज ओन वॉटर सप्लाय डिविजन ऑफ द PWD प्रमोद खूब व्हडले डिपार्टमेंट रोड ब्रिजीस बिल्डिंग्स न्यू कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आनी पायपलायन आनी वॉटर पायपलायन आनी सिवरेज तेणी सेपरेट काडली मेजर प्रोजेक्ट्स पयलीं बांदताले बिल्डिंग्स बीन ब्रिजेस बीन व्हडले ते काडले आनी GSIDCक दिले आतां हाच्या कडेन कितें व्हडलें बारीक बारीक ते गांवांतले जे बारीक बारीक हे जे आसतात साको तसली पुलां रस्ते आनी वॉटर सप्लाय हाच्या कडेन उरलेली आतां वॉटर सप्लायान मेन वॉटर दिवपी डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्स वेगळे आहा तेका PWD रावचें पडटा PWD फक्त मनीस आनी हे सोडपी उदक सोडपी उदक येता वॉटर सप्लाय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांतल्यान सो वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशन जाका जवळ जवळ 550 कोटी वर्साक PWDतलो खर्च थंय वयता तेका वेगळे डिपार्टमेंट गरज आसली कारण त्याच्या कडेन 3,000 सुमार एक मॅन पावर आसता त्याच्या कडेन त्या कामा खातीर आनी बरो एक हे आसा बजेट एक 500-550 कोटीचो बजेट दर वर्सा फाटल्या कांय वर्सां वाडत येयला 350 450 550 जायत येयलो सो इतलो मोठो बजेट आसात आनी हे डिपार्टमेंट वेगळेच जाय प्रमोद कारण हो उदकाचो विशय जो आसा उदक भलायकी हेल्थ म्हण प्रायमरी एज्युकेशन पावर ह्यो मेन गजाली हाका वेगळेच डिपार्टमेंट जाय आनी मिनिस्ट्रूय वेगळे जाय आतां मुख्यमंत्र्याच्या मनान जेन्ना रिशफल जातले म्हाका अशें मातशें आयकलां हांवें की रिशफल जेन्ना जातलें तेन्ना हे डिपार्टमेंट एखाद्या दुसऱ्या मंत्र्या कडेन वचूं येता मुख्यमंत्र्यान ते आपल्या कडेन सुद्दां दवरले म्हणून कांय फरक पडना पूण ताका वेगळें जर एक एडमिनिस्ट्रेशन आसा कारण आनी कोणूच मिक्स ना मागीर तो उदकाचेंच तेणी काम पळोवपाचें हे एक बरें डिसिजन घेतलेलें आसा की PWD बायफर्केट करपाचें जाल्लें आहा तें हातूंतल्यान किमान 4 तास उदक ते मेळपाचें ते सरकार सांगता ते 4 तास डेडिकेटेड यंत्रणा उदकाच्या विशयाचें काम करतली हय जयल बाब हाव आर यू लुकिंग एट दिस मूव एंड वेदर इट इज ऑल्सो टू थिंग नंबर 1 नो कॉन्फिडन्स बाय CM ऑन हिज ओन वॉटर सप्लाय डिविजन और नंबर 2 something is going to happen in the next few days politically and this is the कितें म्हणटात पूर्व तयारी ऑफ दॅट प्रमोद लास्ट टायम आमी उलयल्ले की CM इज इश्युअरिंग अस 4 hours ऑफ वॉटर आनी तेजे वयल्यान आमी खूब चर्चा केल्ली बट एट हायंडसायड वी जस्ट गेट एन इम्प्रेशन दॅट एटलिस्ट द CM इज ऑनस्ट अबाउट इट ओके की फाटले PWD मिनिस्टरान आमकां खूब आश्वासनां दिल्ली saying that 24/7 water आसतले कोण म्हणटा एटलिस्ट 12 hours कोण म्हणटा 14 hours
हे शक्य जावंकूच ना. एंड इवन नाव इट्स व्हेरी गुड ऑफ द CM टू से अपफ्रंट दॅट आय एम नॉट इन अ पोझिशन टू गिव्ह यू. Yes, this is what I can This give. is what I can give you. And I am creating a system to deliver on that. Now, the very fact that he is even ready to have a separate department for water supply means that he is really serious and he understands the problems of the people who are actually thirsting for water. Yeah. So it's a positive thought, and I think to what we are going through, to at least people in Bardez and other areas. शालसे तरी तितले लागना पण because of Saloli, yeah. But to see the state of people in Bardez who are actually denied water for or going without water for 4 days, 3 days, I mean it's just unbearable. I mean how can you even think It is of high time to have a dedicated system where at least there will be looking after this issue. Yeah, so at least a step is taken in that direction. Yes. तिसरो जो विषय आसा लौकीक जो खूब इंटरेस्टिंग आसा. लास्टाक आमी ह्या आठवड्याक पळयलें की ट्युरिस्ट गोंयकारांक बुडोवपाक लागले रस्त्याचेरच. आतां ते बुडयतना ताचे वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान व्हिडियो व्हायरल जाल्यात. पण ज्या गोंयकाराक मारलो ताका बाबड्याक सोडोवपाक तेन्ना तरी कोण गेलो ना. आमी व्हिडियो काडपाक लागले. त्या निमित्यान ते व्हिडियो तरी सगळ्या म्हऱ्या पावले आनी कितें परिस्थिती आसा ही लक्षांत आयली. ताजे उपरांत पुलिसेन त्या ट्युरिस्टाक अरेस्ट केलो. मागीर ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां आनी हें खुपोवन घेवचें ना. हें आमी खुपोवन घेवचें ना बिपोवन घेवचें ना तें म्हणटात आमी कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हे इन्सिडंट आतां वाडत चल्ल्यात. अशें दिसपाक लागलां की ट्युरिस्टाकय दिसता की गोंयां येवपाचें आनी आपल्याक जाय तें करपाचें, कोण कांय करपाचो ना. आनी त्या बोवाळाक आतां गोंयकाराक पडपाक लागला पेट. कितें चल्लां? आमी कांय 1-2 म्हयन्या 2-3 म्हयन्या फाटीं पळयताले ट्युरिजमाचेर इन्फ्लुएन्सर्स म्हणजे डिसेंबरान ते मेनली ट्युरिजम सिजन सारको पिकार आसलो तेन्ना गोंयांत कोण ट्युरिस्ट ना बी असले इन्फ्लुएन्सर स्टोरीज करताले आनी तितून तेंच्यांनी गोंया वटेच्यान कशे त्रास ट्युरिस्टांक जाता ते दाखयल्ले. आतां हो दुसरो भाग एक्चुअली इन्फ्लुएन्सरांनी कवर करपाक जाय की गोंया ट्युरिस्ट आसात आनी ते आमकांच पेटयता सद्या पेटयतात ते कवर करपाक. आनी बेल्टाची न्हू ती दादागिरी त्या बेल्टाची खूबच वाडल्या. म्हणजे तो एक वेगळोच झोन, वेगळेंच गोंय कशें तें तुमी ते बीच बेल्टाक गेले न्हू तो झोनूच वेगळो. आमी चुकोन वचपाक म्हणजे आमकां तो दिसना त्या बेल्टाक मुद्दाम वयचे अशें दिसना. असो तो बेल्ट जाल्लो आहा त्या बेल्टाक पयलीं ट्राफीक जाम आसता तितून ह्यो सगल्यो गजाली. थंय गेले उपरांत कळटा आपूण गोंयान ना काय मातसो दुसऱ्या हितून पावला अशी परिस्थिती. ट्युरिजमांतल्यान ज्यो वायट गजाली येवपाचो प्रकार आसता म्हणजे तेजे ते एक झलक एक ती आमकां आतां पयलीं एक वेळ ती कवर जायना आसतली आतां ती रस्त्यार घडपाक लागल्या ती कवर जावपाक लागल्या. पूण ह्यो गजाली अश्योच जर तेजी एक्शन घेतली ते वाडत वयतल्यो आनी एकदां हाता भायर गेले की कंट्रोल करपाक मुश्कील जातलें. म्हाका एकट्यान म्हणजे फ्रेंडान बरें सांगलें. तो म्हणपाक लागलो तो जो बेल्ट आसा पळय थंय म्हणपाक लागलो सगळी चुकीची गजाली येवन पडल्यात. इतले दीस म्हणपाक लागलो यंत्रणेची कशें चलतालें. अंडरग्रावंड सिवरेज आसता पळय आतां आमी आज PWDची बी उलयता न्ही सिवरेजीचे अंडरग्रावंड सिवरेज म्हणपाक लागलो सगळ्यांक दिसता कितें ती सिवरेज वता भितरल्यान कळ्ळें. ती वता 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 एक दीस लक्षांत येता की सिवरेज इतली जाल्या की लास्टाक अंडरग्रावंड सिस्टम जी आसा ती ताचो भार घेवपाक शकना आनीक ती तुगेली फुट्टा आनीक ती मागीर रस्त्यार व्हांवपाक लागता. आनी रस्त्यार हळशीक जातकीर मागीर ती सगळ्यांक दोळे मुखार दिसपाक लागता ताची घाण मारपाक लागता आनी मागीर अकस्मात आमी सगळे जाण उलोवपाक लागतात की कितें हळशीक काय म्हण की कितें सिवरेज व्हांवपाक लागल्या. पूण ती कितलींशींच वर्सां अंडरग्रावंड चलत आसता आनी तितलीं वर्सां आमी न्हिदिल्ले आसतात. आनी जेन्ना ती अंडरग्रावंड चलता तेन्ना तुका आमकां जेन्ना दिसता की वता वचूं दी रे थंय चल्लें न्ही कितें तरी चलूं दी रे असो आमचो एटिट्यूड आसता पळय. ती जेन्ना हात भायर वता जशें तुवें सांगलें आनी रस्त्यार जेन्ना ती हळशीक व्हांवपाक लागता तेन्ना मागीर आमी तकलेर हात घेवन बसतात. ती परिस्थिती आयल्या आमचेर. मग त्या इन्सिडंटान म्हाका दिसता की आमी आमच्या पत्रकार भाव जशे सुलेमान सिद्दीकीच्या फाटल्यान धांवतात आनी ताका विचारतात तुका मारलो काय म्हणून. म्हाका दिसता त्या ट्युरिस्टाची सायड येवपाक जाय आशिल्ली. कितें घडलां पयलीं तें कोणाकूच खबर ना. आमकां तितकेंच खबर आहा त्या हेल्मेटान ताका मारता आनी कितें करता तीच खबर आनी ताका पुलिसांनी ताका अरेस्ट केलो. पूण कितें तरी जाल्लें आसपाक जाय तेच्या पयलीं. आतां हांव कोणाची ट्युरिस्ट सायड घेता अशें न्ही हांव पूण ताका एक सेकंड दुसरी बाजू आसपाक जाय ती आमकां खबर ना. हें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. आनी जें घडलां मारपेट करपाचो कोणाकूच अधिकार ना आनी गोंय कोणाच्या बापाचें हें न्ही. सो तांकां जें घडलां पळय तें चुकीचेंच.
तांकां पनिशमेंट जावपाकूच जाय. म्हाका दिसता पुलीस हेजेर एक्शन पुलिसान रोखडीच हेजेर एक्शनूय घेतलेली आसा. पूण तेजी दुसरी सायड खबर नासल्या कारणान म्हाका दिसता की हाचेर चड म्हाका भाश्य करपाक जायना. पूण ट्युरिस्ट म्हणटले डेली आमकां मारतात, आतां ट्युरिस्टांनी आमकां गोंयकारांक मारले म्हणून. इतले दीस चल्ला ट्युरिस्टाकूच मारपाचें न्ही, मर्डर जाली न्ही. आमी इतलेच उलयले ह्या डिबेटीन तुजे मर्डर पासून जाली. आतां ते विचित्र लेवलाचेर पावले आसा. सो हे फर्स्ट टायम अशें की ट्युरिस्टांनी गोंयकारांक मारला. हाची दुसरी सायड म्हाका दिसता येवपाक जाय वयर. कित्या खातीर घडटा बरोबर. ही कितें जालां जयल बाब, ही जेन्ना ती जेन्ना व्हांवपा लागता सगळी सिवरेज, ती परिस्थिती जाला आमची. प्रमोद तिका कितें पांडून सांगला तशें कितें तरी जाला. सी ऑन द रोड देर इज सम कायंड ऑफ दिस थिंग, आयदर द व्हीकल्स हॅव टच्ड इच अदर और सम कायंड ऑफ स्कफल इज हॅपन्ड. बट आय डोंट थिंक दॅट इट एनीथिंग कॅन बी टेकन टू सच एन एक्सट्रीम वेर अ पर्सन चार्जीज एट द another person and smashes helmet on his face. I mean, how can you accept this? Whoever it is, a tourist or... Most important thing, I'm not saying if a local does it, it is justified. I'm not saying that. But when you are in an unknown land, at least you think twice before taking such a step. Exactly, and this is completely inhuman. I mean, you can't just do that. आणि ह्या बोवाळान तेंचे कडेन बायल भुरगीं आशिल्लीं ट्युरिस्टांची. ह्या बोवाळान कितें जाल्लें जाल्यार ते परत गोंयकारांचेर येवपाचें, आमच्या नांवान शंक मारपाचें सामकें. पूण म्हाका दिसता प्रमोद की समवेर पुलिसानूय म्हणिल्लें आसा, सी डोंट टेक द लॉ इन युअर ओन हँड्स, अलर्ट द पुलीस, लेट द पुलीस एक्ट ऑन दॅट एंड ऑल. पूण ह्यो सगळ्यो म्हणपाच्यो गजाली सोंप्यो दिसता. बट ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट दीज थिंग्स हॅपन एंड दॅट इज रियली अ कन्सर्न. दॅट इज रियली अ कन्सर्न बिकॉज आतां ते तर हेंच मातशें तर अशें तशें पडिल्लें, इट कूड हॅव बीन फेटल. ना आमची कशें जालां लौकीक बाब, हांव सारकी काय ना तें सांग. आमीच त्या मनशाक सांगलां की हांगा कायदो आमी लायला कुट्याळाक, कळ्ळें तुका. आमीच वचून विचारतात तुगे कितें सगळी बेकायदेशीर गजाली ज्यो आसा पळय त्यो आमीच व्हरता आनी तांचे मुखार ती दवरतात मेनू कार्ड कश्यो. कितें जाय तुका काय म्हणून आमीच विचारतात. मागीर तो जो मनीस येता पळय तो कितें चिंतता आसतलो, हीच इकोसिस्टम हांगची, अशेंच वागपाचें, बेदरकारपणान वागपाचें. ताका कितें स्वप्न पडटा हांगा येतकीर की बाबा हे सगळ्यो गजाली अशी अशी मेळटा म्हणून. व्हरून आमी सामकी मेनू कार्ड कशें दाखयता न्ही ताका, क्या चाहिए का म्हणून. आमी जेन्ना क्या चाहिए का म्हणून जेन्ना ताका सांगता आनी नसती गजाली विचारतात. I think Pramod, the vibe which a tourist is getting the moment he enters into Goa is that he can do whatever he wants. Correct. कोणाकूय मारतलो, कितेंय करतलो, आपण पार्टी करतलो, आपण हांगा आयला एन्जॉय. आय ऑलवेज से दिस, तूं गोंयच्या एअरपोर्टार देवन भायर सरलो की तुका दिसतात ते कसिनोचे बोर्ड, तूं डायरेक्ट सांगता ताका चल यो जा जुगारी म्हणून, कळ्ळें. तूं जुगार खेळपाक स्टार्ट कर, हांगच्यान आमी सुरवात करतात. बट मागीर वाटेर येतना तो गोंय बी पळयता, बरें दिसता तें. बट पयलीं आमी ताका सांगतात की चल कसिनोक, पण प्रमोद उडाव पैसा म्हणून. एक is it not our responsibility to tell the tourist that okay fine, this is the line and you can't cross that line. त्या लायनी म्हाऱ्या पावचे पयता होर्डिंग दिसतात ती दिसू. हे गजाली आमकां दुसऱ्या राज्यांनी पळोवपाक मेळटा की थंय गेले उपरांत आमकां पयलींच कळटा की बाबा हे हांगासर लिमीट आमी खंयचे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन गेले तेंचे ते रायडर घातलेले आहा हे करपाक मेळचे. इन एवरी स्टेट, गोंयांत ते ना, गोंयांत ते ना. इन एवरी स्टेट you go, they sell various things. Some people may sell their tourism in various forms. आमी आमचे कजिनो हे करता न्हू. But what I am saying is, if you go to Singapore, you can't even throw a tissue paper out. I mean, that kind of a discipline, you will be fine. But in Singapore, nobody comes and asks you, ये चाहिए क्या का म्हणून. हां, ते बरें आसा. इंग्लिशीन असो किंवा खंयच्या भाशेन सुद्धा विचारना न्ही तुका. आमगे हांगा तुगेले विचारतात न्ही. What happens? आता ये म्हळ्यार कितें तें तुमी सगळ्यांनी समजून घेवपाचें, तें हांवांनी सांगपा वचना. The casual environment is, forget about that, somebody coming and telling you what you want. But HIA तशें गायल्यार तूं other countries they may be doing that. Other countries they may be doing it. Maybe not Singapore, but other countries may do it. What I am saying is, for the state to put that law in place, deterrent to enforce that okay fine, the tourists cannot do these things. अजून देखून आमचे टुरिस्ट भायर बसून पार्टी करता, रोड सायड दे आर कुकिंग स्टील. करेक्ट, सामकें. ऑन द बीचीस दे आर स्टील ड्रिंकिंग. हेच सांगपाचें सिच्युएशन कितें आहा ती अशें एक 6-7 म्हयन्या पयलीं दिसता फंक्शन, काय वर्सभर पयलीं फंक्शन जालें की स्कुलान, आनी थंय कुणेचे स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामी आशिल्ले आनी ते वर्ल्ड टूर करून येयल्ले, वेगवेगळे कंट्रीन वचून येयल्ले. आनी ते म्हणले आपूण एक आपले ते दर्या संगमाचेर आरती करपा खातीर आपूण सायट पळोवपाक गेलो. मागीर तेंचे हांगासर परशुरामाच्या स्टॅच्यू कडेन केल्यो
ते खातीर आपूण कलंगूट तेवटेन कांदोळी टिटोस खंयच्या तरी लेनी वटेन गेलो आपल्याक दिसलें की आपूण थायलंड पावलो काय म्हणून असलो स्टेटमेंट एका स्वामी कडल्यान ते बी गोंयच्या येवंक शकता म्हणजे सिच्युएशन कितें आसा ते सामकें कळटा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका काल म्हज्या एका इश्टान हो फोटो धाडलो. आमी तो स्क्रिनीर तुमकां दाखयतात पूण आतां सद्या हांव बेश्टोच तुमच्या हाजे खातीर झूम इन करून दाखयता. जॉयल बाब आमी स्क्रिनीर घालया. हो बरो फोटो आहा. हो पणजी बस स्टँडा कडचो फोटो. हांगा एक कासो आहा पळय. हो कासो हो म्हाका आतां कासो गोंयच्या कसल्या वृत्तीचें प्रतीक तें म्हाका खबर ना पूण एक कासो आसा. आनी त्या कासवाच्या सायडीन पळय एकटो न्हिदला ट्युरिस्ट. हे जे आयलंड आहा पळय ट्रॅफीक आयलंड त्या ट्रॅफीक आयलंडाचेर हो तुगेलो ट्युरिस्ट न्हिदला कळ्ळें तुका. ही सद्या आमची परिस्थिती जाल्या. आमी जाल्या कासो कळ्ळें तुका. आनी सायडीन येवन तुगेले ट्युरिस्ट पळय न्हिदल्यात अशें करून. खंय राजधानीक भितर सरतनाच तुका काल हें चित्र दिश्टी पडटालें. म्हज्या एका जाणकार मित्रान हो फोटो काडलो आनी म्हाका एक बरें कॅप्शन बरयल्यान धाडलें ब्रँड गोवा म्हणून. हांव तितल्याचेर थांबता. हें दाखयतकीर दिसता म्हाका आनी काय उलोवपाची माणसुकी उरली ना. सो लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग इन दीस रावंड टेबल. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.